सादे काळाचो 8वो आयतार जराल प्रस्तावन। आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या 8व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपां आमकां देवा आनी पेल्यातय आमचो स्वभाव व्हरोवन पळोवंक आपोवणें दिता। देवाक हांव जाणा पूण पेल्याक हांव नेणा जाला। म्हजें स्वरूप देवा परी म्हूण हांव समजतां पूण पेलो देवा बरी म्हणलें हांव विसरतां। हर एक मनीस आपलें अस्तित्व आनी स्वरूप देवातावन घेता। देखून भाग्यवान पावलो म्हणटा, पवित्र स्नाना वरवीं आमी देवाची भुरगीं आनी दायजाची वारिस्तार। हें सत स्वस्थ रितीन समजूंक जेजून आपल्या आपोस्तलांक देवाक बाप म्हूण उलो मारूंक शिकयलें। ह्या पासून जेजू आज आमकां एकामेकाच्या मोगान जिवंक आपोवणें दिता। जेजू म्हणटा, पेल्याची झडती करिनाका आनी तुजी झडती जावची ना। आमी कोणूच एकामेकाची झडती करूंक योग्य न्हय। आमकां हर एकल्याक देवान आपल्या स्वरुपान आनी रुपान रचला म्हूण आमी जाणाव। तर आमचो स्वभाव देवा आनी पेल्यातय बरो आसूंक जाय। जेजू म्हणटा, आमच्यो करण्यो उतरापरास मुखार वचूंक जाय। आमच्यो करण्यो आमच्या उतरापरास चड उलयतात। तर देवा आनी पेल्यातय आमचो स्वभाव बरो आसूंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया। पयल्या वाचपाक प्रस्तावन। सिराकाचें पुस्तक जणवायेच्या पुस्तकाचो वांटो। मनशाच्या चिंतपां आनी उतरां विशांत 4 सांगणी ह्या पुस्तकांत दिल्यात। मनशाचो धर्म पेल्याच्या संबंदार होंदून आसूंक आपयता। धर्म आमकां पेल्याच्या मोगान वाडूंक आदार जावंक जाय मात्र न्हय, तो आमकां देवा आनी पेल्याच्या संबंदांत बांदता म्हणलें हें उतर स्पश्ट करता। तर तें आतां आमी चीत दिवन आयकुया। दुसरें वाचपाक प्रस्तावन। आयचें दुसरें वाचप देवाच्या जणवाये विशांत उगडापे करता। भाग्यवान पावलो कोरिंतकारांक क्रिस्ता मुखांतर पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरूंक आदार दिल्या देवाक अर्गां दिवंक आपयता। जेजूक देवान जिवंत उठयल्ल्या बरी जेजूचेर पातिल्ल्यांक देव जिवंत उठयतलो म्हळें स्पश्ट करता। तर हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया। सुवार्थेक प्रस्तावन। आयच्या सुवार्थेंत भाग्यवंत लोक जेजून देवा आनी पेल्याचो संबंद बांदून हाडूंक दिल्ल्या शिकवणेचो सारांश आमचे मुखार दवरता। आमच्यो करण्यो देवा मोगान भरून पेल्याक फायद्याच्यो जावंक आपयता। तर ही सुवार्ता आतां आमी चीत दिवन आयकुया। भावार्थ्यांची प्रार्थना। पयलें पवित्र सभे पासून। सर्गींच्या बापा, सर मनशांनी देवाच्या राजांत भितर सरूंक जाय म्हणलें जेजूचें येवजन आपल्या मोतीन दवरून पवित्र सभेच्या सर म्हणयाऱ्यांनी देवा आनी पेल्यातय संबंद थीर बांदून हाडूंक आदार दी। माया मोगाच्या करण्यांनी जेजूचें राज सगळ्या संवसाराक प्रसारूंक तांकां तुज्या शुभाम देण्यांनी भर म्हूण मागता। दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी देशाच्या आनी लोकांच्या बरेपणा पासून निस्वार्थीपणी वावरूंक आनी देशांत शांती समाधान आनी समृद्धी आसा करूंक जीण जरोवंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता। तिसरें प्रायस्त आनी पिडेस्तां पासून दयाळ बापा, आपल्या उत्तर प्रायेच्या आवय बापायची सेवा चाकरी करूंक तांच्या भुरग्यांक उदार काळीज आनी मोन दी। तशेंच विविध पिडेक वळख जावन आर्थीक सहाय नासतना कश्टूंच्या सर भाव भयणींक तुजो मोगाचो आसरो आनी आदार लाबून तांच्या पिडेक जोगती इलाज फावो कर म्हूण मागता। चवथें बेकार आसल्या पासून विस्वासी बापा, शिका पासून काम नासतना बेकार आसच्या आमच्या येवजणांक फावो तें काम फावो करून तांचें जिवीत फळाभरीत कर म्हूण मागता। पांचवें वेदी मुखार समल्या पासून काकुळदारा बापा, ह्या मिसाच्या बलिदानाक हाजर जाल्ल्या आनी हाजर नातल्या ह्या फिरगजेच्या सर क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आमी हर एकली देवाची भुरगीं म्हणलें आमकां शिकय। आमचे थंय आसचो राग मोसूर मनस्ताप पयस कर। माया मोगाच्या करण्यांनी फिरगज कुटाम बांदून हाडूंक आमकां आदार दी। तुजे थंय आनी आमच्या पेल्या थंय आमचो स्वभाव बरो आसूंक आमकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता।